काही दे राव रे, दे राव रे, दे राव, दे राव. ओव्हन चालू असतं तिथे. काल केन्ना बंद केलं तर चालू दवरलेलं बी ओव्हन हरशीं दवरतात बी तशें ना हांव सगळें बंद करता. तुमचें नांव कितें? संजय. तुम्ही असले काल तुम्ही असले काल काल असले तुम्ही मला घेऊन ना हांव कामां पत्राचं नाव घे. त्यांना आता बिस्किट तुझे किती आणले तुझे चालू लॉस अंदाज म्हणटा तो 70 to 80,000 म्हणटा. ओनराक जो पावना तो ओनराचे वर्कर कॉन्टॅक्ट करा ओनराक कॉन्टॅक्ट केलो. तो सगळे भायर गेला पावस केला ना ओनराचे जे लेबर आहा ते त्यांच्या माहिती प्रमाणे जो अंदाजे 70 to 80,000 लॉस सो तेजी ओवनाची किंमत आणि प्लस ते कितें आयटम तेजे आसत ते अदरवायज बाकी सगळे सेव केला.
गॅस बी जळ्या टेलर खंय वयलो आवय तेका आम्ही मागीर पुलिसेक फोन केलो आनी सांगलें आमी ते वॉक करता म्हणून आनी आमचे जे इक्विपमेंट्स आसले ते इक्विपमेंट्साचे हेल्पान आमी ते दोनूय लोकांची जी कट केली लॉक कट करून वयर उखलले जाल्यार आमी सगळें सगळें घेवन जालो सामान आसल्या कारणान आमी उदीक मारिनाका जे यूज अवर CO2 एस्टिमेशन 2 CO2 एस्टिमेशन गेलेला आमी ओवन आसलो पळय ओवनांतल्या भितरूच तो उजो आसलो आनी कितें उजो नासलो हय सो आमी ते मेन कनेक्शन आसले ते कट केले मेन कनेक्शन आनी एस्टिंग्विशचे द्वारा आमी तो CO2 फायर एक्सटिंग्विश शॉर्ट सर्कीट ओवनाक लागलो शॉर्ट सर्कीट आसतलें ते शॉर्ट सर्कीट जाल्यार तो रातभर चालू उलोवन चड हीट जावन पेटला ओन्ली ओवनाकूच पेटला ओवनान ते सामान आसलें पळय जाय आसलें बिस्कीट आनी ते चिप्स बी कितें आसलें तेजें सामान जें आसलें ते आमी सगळें तेजें सेव केलां डॅमेज करून दिली रावता आमी ओनर येतकूच आमी आमी तोच सांगूंक शकता आमी ते पयस घालूं शकता येयल्या उपरांत तेका आमी भायर सरता म्हणून आमी कितें केलें मागीर ओनराक कॉन्टेक्ट करपाचो प्रयत्न केलो सो ओनराचो कॉन्टेक्ट आमकां मेळ्ळो सो आमी आमचे जे इक्विपमेंट्स कटर बी आसले पळय ते आमी यूज करून आमी शेतरान कट केले बिफोर दॅट यू हॅव इन्फॉर्म द पुलीस पर्सन सो दॅट रेस जावंक जायना सो ते येवच्या पयलीं आमी कट केलो वर चड येतलो तेन्ना कट करून आमी शेटर ओपन केलें पयल्या सगळो भरूच आसलो उजो चड दिसना भरूच दिसतालो सो हांवें ट्रान्सफर ते पयलें जाल्यार तेजें सामान जें कितें अवेलेबल आसलो सो आनी उदक मारपाचें करून CO2 यूज केलो CO2 यूज करून भितर जो ओवन तेजो दिसतालो आमकां ओवन ते ओवनाकूच सुद्दां उजो येतालो तो ओवनाचो जो उजो आसलो तो उजो आमी कंप्लीट एक्सटिंग्विश केलो तुमच्या शॉपाक बी कितें लागला बी चालू ओवन चालू झालं तुम्ही चेक करून पळयल्यात बी ना ओपन करून आता बाहेर सगळे सामान आता घरी आहे म्हणून